फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेलें वाचो. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोस. ताची पोतीन वांचटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांचटी देखून तुका भुरगें बाळना. पूण आतां थावन बरीच चोत्राय धरून राव. दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावू नाका. कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांत थावन देवाक भेटयलोलो नाजारेत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें, इतलो तेजोंत तो दिसतालो. तो खंय थावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच थावन दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावू नाका. कित्याक आवयच्या कुसव्यांत थावन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारेत म्हूण पाचारतली. ते ओस्तरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सामसोन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. धन्या, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तरणे पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत थावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाखाणीत वेतलो. तुजें चोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगोट करतलो. देवा, म्हजे तरणे पिराये थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उद्गार. पोरजा मुखार खुणा करून दवरलोलें जेसेचें मूळ तूं. कळाव
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदियाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो जाकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पोतिणेचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुळयेची. चुकूय नासतना धोनयाच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नोदरे मुखार धर्मोंत आसलीं. एलिझाबेथ वांचडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडलोली देखून धूप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुंपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी थार्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हळें, जाकारियास, तूं भियो नाका. तुजे मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ, तुजे पोतिणी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा हुजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागचें कितेंच तो पियोवचो ना आनी आपले आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक धोनया तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावंक खालती न्हय तांकां धर्मवंत मनशांची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिझाचें मोन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियासान देवदूताक म्हळें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीण म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हळें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरीं जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोतमानली नाय देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घोडो वेळ तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानांत कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं. आनी मोनो उरलो म्हणटोच तांचे लागीं गुरवांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्येचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीण गर्भेस्त जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिलें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.